गोंयचे पहिले दैनीक गोमंतक 63 वर्सां जाली तुमचे सेवेंत हजर आसा. तर हेच दैनीक तुमचे मेरेन पावोवपाक महत्वाचो खांबो म्हणल्यार डिस्ट्रिब्युटर. तर आयज आमी आयिल्ली आसा पणजे एका ज्येष्ठ वितरकाक मेळपाक. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. 1962 वर्सा सुरू जाल्ले गोंयचे पहिले दैनीक गोमंतक 63 वर्सां जाली तुमचे सेवेंत हजर आसा. तर हेच दैनीक तुमचे मेरेन पावोवपाक महत्वाचो खांबो म्हणल्यार डिस्ट्रिब्युटर. तर आयज आमी आयिल्ली आसा पणजे एका ज्येष्ठ वितरकाक मेळपाक. तर चला पळोवया. तर गोंयची राजधानी आशिल्ल्या पणजेंतल्या लोकां मेरेन वृत्त पावोवपाक मजत करपी आमचे बरोबर आसा वितरक अवधूत भिडे. तुमकां कार्यावळींत येवकार. तर आमी सद्या आसा प्रसिद्ध काफे भोसले सामकार. तर हांगा ते पेपर सद्दां विकतात. योगायोगान अवधूत भिडे हांचो आयज वाडदीस आसा. तर तुमकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबीं सगळ्यांत पयलीं आमकां तुमचे बद्दल थोडक्यान म्हायती दियात. हांव पयलीं इस्कॉलान शिकतालो. मागीर इस्कॉलान भाव मदत करपाक लागलो भावाक. म्हणजे हळू करून म्हणजे एसएससी पर्यंत शिक्षण जालें. मागीर हांव ताजे सबंद फूल टायम कामाक लागलो ताच्या बरोबर. तो आमकां सकाळीं फुडें वचून 4 वरांचेर पेपर हाडपाक वतालो. गोमंतक प्रेस तेन्ना भाटल्यान आशिल्ले गोमंतक प्रेस. थंयच्यान आमी पेपर घेवन येताले. हांगा मागीर ते सॉर्ट आउट करताले. मागीर ते सगळे फोल्ड पयलीं पेपर फोल्ड करचे पडटाले. तेन्ना आमी ते फोल्ड करून सारके करून मागीर लोकांनी पेपर वाटपाक वताले. दैनीक गोमंतक तुम्ही कितली वर्सां जाली? जवळ 50 वर्सां आमी दैनीक गोमंतक विकता. आणि दैनीक गोमंतका कडेन तुमचे नाते कशें जुळ? आमचे दैनीक पेपर जेन्ना सुरू जाले तेन्ना भाव तेन्ना तांचे बरोबर आशिल्लोच न्ही. आमी तेन्ना बरोबर सगळे वचून हे करताले तेन्ना. आनी आतां ही इतली 50 वर्सां चालूच आसा आमचे जिवाळ्याचे नाते अशें म्हणटात तशें गोमंतका कडेन. आणि वितरक म्हणून तुमचो दीस कसो सुरवात जाता आनी तुमची दिनचर्या कितें आसता? आमचे सकाळी 4:00 उठता. 4 तोंड धुवन हे बी म्हणजे सकाळचे विधी प्रातविधी करता आनी मागीर शॉपार येता. शॉपार येवन आमचे आतां पयलीं पेपर हाडपाक वचचें पडटालें. आतां पेपर हाडपाक वचचें पण आमचे डायरेक्ट दुकानाचेर पेपर येता. आमी ते सगळे शॉर्ट आउट करता. मागीर ते डिलिव्हरी वता आमी पेपर घेवन. ते डिलिव्हरी करून जातकच मागीर परत हांव शॉपार येता. तेन्ना म्हजी चली येता म्हाका हेल्प करपाक. तेन्ना हांव मागीर ते सगळे म्हज्या घरा कडेन वचून मागीर हांव परतो दुकानांत ते चलयेक सोडपाक नवाक हांगा येता परतो. आनी मागीर सबंद दीस दुकानाचेरूच आसता. सामकारूच विकता तुमी काफे भोसलेच्या. ओके. आणि आतां आमी पळयता डिजिटल मिडियाचो काळ आसा आनी लोकांक झटपट ब्रेकिंग्स मोबायलार मेळटा. पण ह्या काळांत वितरक म्हूण खंयचे बदल तुमकां जाणवल्यात? आतां पयलीं कित्याक लोक सगळेच पेपर विकते घेवन वाचताले. आतां कित्याक मिडिया जाल्ल्या कारणान लोक आतां सेल कमी जाल्लो आसा. आनी ह्या कामांत तुमकां खंयची मुख्य अशी आव्हानां दिसता? आव्हानां आमकां फक्त त्रास जाता फक्त आमकां पावसान इतले पेपर भिजून वाडचे पडटा. लोक मागीर विचारता पेपर भिजिल्लो आसा दुसरो पेपर दी. इतले त्रास. बाकीच्या हातून आमकां कांय त्रास जायना हातून. आमी पळयतात की हेर दिसाळ्या परस दैनीक गोमंतक ज्यो आसा त्यो धडक बातम्यो दिता. तेन्ना लोकांचो कसो प्रतिसाद तुमकां आयकुपाक मेळटा? लोक म्हणटात लोकांक बरो प्रसिद्ध आसता तांकां. लोक म्हणटा की पेपराक बरोबर खरी बातमी दिल्ली आसा आनी लोक गोमंतकाक खूब प्रिफर करता बाकीच्या पेपरा पेक्षा. आता तुम्ही लोकांचो सांगलो प्रतिसाद. तुमच्या वैयक्तीक रितीन तुमकां गोमंतका विशीं कितें दिसता? गोमंतक हो पयलींच्यान सगळो पयलो पेपर आसा गोंयांतलो. तो पयलींच्यान तशेंच अजून ताजो स्टँडर्ड आसा. 2-3 टायमार गोमंतकान रायबंदर होळी प्रकरण जाल्लें तेन्ना खूब लोकांनी ताका सपोर्ट केल्लो आसा. आनी गोमंतक अजून तसो त्या स्टँडर्डाचेर आसा. स्टँडर्ड अजून बदलूं ना पी गोमंतकान. तुम्ही जशें म्हणलें की तुम्ही कितलीशींच वर्सां जाली गोमंतकाचो एक म्हत्वाचो भाग म्हणून वावरता. असो एक क्षण किंवा प्रसंग आसतलो जो तुमकां सदां काळ याद उरतलो?
असं म्हज्या बाबतीन तरी जाल्लो ना, म्हज्या भावाच्या बाबतीन खूब जाल्लें आशिल्लें, पण म्हाका आतां सांगपाक तुमकां ती याद जावची ना. म्हणजे पहिली भाऊय गोमंतक पेपराच्या हितून आसलो. हां. सगळो बिझनेस स्टार्ट केल्लो आसा पयलींच्यान आनी मागीर तो एक्सपायर मागीर हांवेंच दिल्लो आसा पळय. तुमचे अशे थारावीक कस्टमर्स अशे आसा जे गोमंतकूच प्रेफर करता? अवधूत आंगलेक आसा, पणजे जो प्रसिद्ध हांगासरलो आसा अवधूत आंगले आसा. डेंपेकड आमी पेपर सप्लाय करता, तांकां सदांच गोमंतक जाय पडटा डेली. आनी अशे खूब जाण आसा ते डेली गोमंतकूच घेता. आमच्या कावंटराचेर खूब येवन लोकांनी गोमंतकूच जाय पडटा. लेट सुद्दां जाल्यार ते गोमंतक घेतात ते. केन्ना केन्ना पेपर लेटूय जाता आनी तेन्ना ते गोमंतकूच घेतात, दुसरो पेपर प्रिफर करनात. तुम्ही डेली बेसिसार कितल्यो कॉपीज गोमंतकाच्यो सेल करता? डेली बेजिसार आमी जवळ जवळ 50 कॉपी सेल करता. हो कावंटर सेल जालो, त्याच्या होम डिलिव्हरी आसा आमची. हय हय. म्हणजे सगळ्याक होम डिलिव्हरी करता? पण आमी चडशे आल्तिनाचेर आसा आमची होम डिलिव्हरी. तुम्ही आता व्यवसायांत म्हणले कितलीशींच वर्सां आसा. ह्या समाजा भितर ह्या व्यवसायान समाजा भितर तुमची कशी कितें वळख लागली? वळख जाली आमच्या उत्तरप्रदेशाच्या हातूंतल्यानच आमची चडशी वळख जाल्ली आसा सगळे कडेन. कोणूय विचारलें बिडये वळखता, पेपरवालो न्ही तर अशेच लोक विचारतात. प्रसरण नांव म्हणजे अशें कोण विचारना, पेपरवालो बिडयेला रोखडेच वळखतात म्हाका. आता आमी पळयतात की इतली वर्सां तुमी गोमंतक सेल करता. वाचकाच्या आवडीन आनी पेपर विक्रीन कितें बदल जाला वर्सां? असो व्हडलोसो बदल जावना असो तातूंत. लोकांचे स्टँडर्ड तशेंच आसा, ते वाचपाचे स्टँडर्ड तसो आसा, सगळे तशेंच आसा. तसो व्हडलोसो बदल असो जावना. पण पयलीं जो लोक गोमंतक घेता तो अजून तो गोमंतकच घेता, दुसरो पेपर घेना. पहिली पेपर विकताना वेगळी साधनां आसली आनी आतां जेन्ना पेपर विकता तेन्ना कसली साधनां तुमकां म्हणजे उपयोग कितें बदल दिसता? पयलीं पेपर आमी सायकलीचेर घेवन वताले पेपर, फाटल्यान ब्रॅकेटाक सायकली लावन पेपर घेवन वताले. केन्ना केन्ना सायकल पंक्चर पेपर काडून सायकलीन पंक्चर काडून आमकां पडटा वयर वचचें पडटालें. आतां खूब बदल, आतांचे भुरगे स्कुटरीचेर पेपर वाडटा. हो बदल जाल्लो आसा. जशें तुमी सांगलें की तुमच्या भावान पयलीं पेपराचो बिझनस सेल करपाचो स्टार्ट केलो, मागीर ते एक्सपायर्ड जावन मागीर तुमी हँडओवर घेतलो. जाल्यार भावान केन्नाच्यान सुरवात जाली आनी तांकां कशी कितें ओड लागलेली? भाव म्हणजे पयलो टिचर आशिल्लो, ते पोर्चुगीज येवपाचे म्हणजे तो टिचर सांग्यार टिचर आशिल्लो. आनी थंय सोडून तो मागीर पेपराच्या हातून पयलीं हळूहळू ताणें थोडे पेपर वर्षा बुक स्टॉल तांचेर थोडे पयले पेपर स्टार्ट केले. मागीर हळूहळू आपल्या स्वताची एजन्सी ताणें सुरू केली. तेन्नाच्यान मागीर तो हळूहळू वाडत गेलो तो. आनी मागीर आमी पयलीं नॅशनल थिएटर आशिल्लें थंय पेपर आनी पुस्तकां घेवन बसताले. मागीर आमकां कॉफी भोसल्याच्या मालकान आमकां खूब हेल्प केलो आनी हांगा बसपाक आमकां परमिशन दिलें. तेन्नाच्यान आमी आतां पर्यंत तीच बशिल्ली आसा. 60 वर्सां जाल्यार आमी तीच बशी आसा आनी ताणें आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा. जर आतां पब्लीक हॉलिडेज आसता, सुटयो आसता किंवा केन्नाय कोण आजार पडटा, हातून तुमकां म्हणजे तुमकां सेलिंगा थ्रू कशें तुमी हँडल करता? सुटी पडटकच कंटिन्युअस जर 3 दीस सुटी आल्या जाल्यार पेपराचो सेल कमीच जाता. त्यामुळे कितें जाता, सेल आमकां पेपर आमकां सेल कमी करचो पडटा. मागीर 3 दिसाक सुटी आल्यार खंय तरी भायर गेल्ले आसता, त्यामुळे आमकां कांयच करपाक मेळना. त्यामुळे आमकां पेपर सेल खूब कमी जाता त्या दिसांनी. सुटयेच्या दिसांनी सुटयेच्या कमीच जाता सेल. पेपर डिस्ट्रिब्युशनाच्या ह्या मळार जर आयची युवा पिढी आपले करियर करूंक सोदता जाल्यार तुमी तांकां कितें सल्लो दिवंक सोदता? आतांची पिढी हातून येवपाक शक्यच ना. आतांच्या पिढीने फास्ट मनी जाय. हातून ते कश्ट खूब आसा. सकाळी फुडें 4 उठूंक जाय, ते मागीर पेपर घेवपाक जाय, मागीर ते सगळे लायनीन रावपाक जाय आनी मागीर डिलिव्हरी वचपाक जाय. आतांची पिढी हातून कशीच येवपाक जायना. हांवें खूब ट्राय केली भुरग्यांनी हाडून, बाबा पेपर विका, तुमी तुमकां इतले पयशे मेळटले. पण आतांचे भुरगे एक दीस येता, काम करता, दुसऱ्या दिसांनी आमकां नाका म्हणटा, आमचे कडेन जावचें ना. पूण जशें तुमी उदेर सांगले तुमची चली तुमकां खूब मदत करता. तुमच्या फाटल्यान तेय बीन फुडें व्हरपाची शक्य? ते शिकिल्ले आसा आनी ते हातून ते सर्विसेक आसा. मेन टायम ताका सुटी मेळटा तेन्ना म्हाका ते खूब हेल्प करता. अश्यो घटना देशान घडटा, जावं गोंयान घडटा, त्यो व्हड आसता तेन्ना स्पेशल अश्यो विक्री चड वाडटा? डेफिनेटली विकली चड वाडटा. तेन्ना अशे व्हडले व्हडले गंड जेन्ना राजीव गांधी मेळ्ळा तेन्ना आमी जवळ जवळ 1000 कॉपी तेन्ना विकिल्ले दिसाक, एक विदीन 1 hour आमकां तेन्ना. आनी आमी आतां पळयता वर्सभर कितें कितें घडामोडी घडत आसा. मेन असो स्पेसिफीक घडामोडी आसता त्या दिसांनी चड पेपराची विक्री अशी जाता. त्या दिसांनी खूब चड विक्री जाता. सदांच तुमी आतां बजेट पळयलें, बजेटाचे सुद्दां जेन्ना हे आसता तेन्ना आदल्या दिसा आमकां ऑर्डर करची पडटा, फाल्यां कितले एडिशनल पेपर जाय पडटा ते, आनी बजेटाचे खूब हे आसता. पण आतां कितें जालां, आतां मिडिया चड जाल्ल्यान आतां पेपराचें हे जायना हाका लागून.
तुम्ही जशें म्हणलें की बजेटा वेळार चड पेपर विक्री जाता. चड जेन्ना कसली घटना घडटा तेन्ना चड विक्री जाता. आतां तुमी पाकिस्तानचें तें पळयलां ना, त्या 2 दिसान खूब पेपर गेलो. सो 12 एक जाल्यार पेपर तुमकां मेळना. आयची जी युवा पिढी आसा ती फक्त मोबायलार पळयतात आनी तांकां न्यूज कळटा आनी कांय पिढी म्हणजे युवा आसात ते पळय पसून आनी न्यूजा बाबतींत इंट्रस्टूय ना तांकां. पण आमी पळयतात की पेपरा शिवाय आमकां खंयच अशी वॅलीड अशी बातमी म्हणजे इन डिटेल खंयच मेळना. हाचेर तुमकां म्हणजे भुरग्यांनी पेपर वाचचो हाचेर तुमकां कितें म्हण? डेफिनेटली भुरग्यांनी पेपर वाचूंक जाय. पेपर वाचल्यानंतर खूब तुमकां जनरल नॉलेज मेळटा की देशान ज्यो घडामोडी मेळटा त्यो मेळटा त्यो मोबायलार तुमकां केन्नाच मेळना. मोबायलार तुमकां फक्त हे करचेच पडटा 5-5 मिनट 1-1 मिनटान. त्यामुळे ते सगळें वाचप सारकें जायना. आनी आतांची भुरगीं आसा तुका ते पेपर हे वाचत ना. ते फक्त मोबायलाचेर ते विचारले तांकां जर विचारलें तुमी आयची न्यूज वाचली आमी मोबायलाचेर पळयलें अशें सांगतात ते. युवा पिढीन आनीक पेपर वाचचे म्हणून तुमी तांकां कितें म्हत्वाचो संदेश दिवपाक सोदता? हांव आतांचे पिढीक सांगूंक शकता की तुमी पेपर मुद्दम वाचा. तुमी पेपर वाचल्यान तुमकां सगळे न्यूज मेळटा. गव्हर्मेंटचे जे कितें हे आसा ते सगळें तुमकां अप टू डेट मेळटा आतांच्या हातून. पेपर वाचल्या शिवाय तुमकां हाचे कांयच मेळटा. मोबायलाचेर तुमकां हे सगळे न्यूज कांयच मेळनात. एक मोबायलाचेर न्यूज फक्त 1-2 मिनटां खातीर मेळटा. पण डिटेल तुमकां मोबायलाच्या हाचेर पेपराचेर तुमकां खंयच मेळूं शकना. तर हो महत्वाचो संदेश जो आसा अवधूत भिडे हांणी दिल्लो आसा. हे आशिल्ले आमचे पणजेचे मेन न्यूजपेपर एजंट. तांच्यांनी गोमंतका विशीं आपले अणभव आमचे बरोबर शेअर केले. इतल्यान आमी हांगाच थांबता. आनीकूय अशाच कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.